कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हळडोणच्या सेंट थॉमस स्कुलाच्या एका विद्यार्थ्याक ताचो एक वर्ग इश्ट त्रास दितालो। हे विशीं विद्यार्थ्यान मुख्याध्यापका कडेन कागाळ केल्ली। ह्या रागान ताच्या वर्ग इश्टान एका अनवळख्या मनशाक धाडून त्या विद्यार्थ्याक आनी ताच्या आज्याक बडयलो। ह्या प्रकरणात संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकान म्हापशें पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। मागीर आज डॅडी गेलो म्हणून ताका मारले दिसता। ते 4-5 लोक रावले आनी ताका आडवलो। हो पुश करून धांवन येयलो। पापा येयलो म्हणून धांवन येयलो, ग्रँडफादर येयलो म्हणून धांवन येयलो। धांवन येतर हो म्हणटा, डॅडीन विचारलें ताका कित्याक रे ताका मारता म्हणून। ताका म्हणलें हिंगा रे म्हाज्या बापाय कडेन उलोवपा यो म्हणलें। म्हाका खबर नासलें, त्या डॅडी खबर नासलें तेमी येताना दांडे बिंडे घेवन येयल्ले म्हणून। डॅडी बायकाच्यान देंवता म्हणल्यार डॅडीचे फटाफट मारूंक लागलो। फटाफट डॅडीचे मारता हो देंवलो आनी डॅडीक मारता म्हणून हाडून हेजेर मारले त्या दांड्यार। कोण तो खबर ना, वळखना तो, तर ताका वळखना। हांवें केन्ना पळोवंक ना ताका, तेणें म्हाका पळोवंक ना भुरग्यांक वळखना। ताका आतां विचारलें तूं वळखता तर भुरग्यांक ना म्हणून। तूं कशें मारलें म्हळ्यार उगी रावता तो। पुलिसान ताका तापयलें। तो आतां कोण ताका हेका मारपाक येयलो? तो लकीन त्या चेड्यान कोणाक घेवन येयल्लो दादल्याक एकल्याक। कोण तो लकी? कोण तो लकीन? तो चेडो हेजो क्लासमेट। हां, तेणी कितें? तेमी येतानाच घेवन येयल्ले। कोण ते भुरग्यान हाडलेले? भुरग्यान एक दादल्याक घेवन येयला, 45 एज ओके। दिसता तेजे। तो दादलो कोण खबर ना। तो म्हणटा आपलो डॅडीचो फ्रेंड तो म्हणटा। आनी हेका आपयलो, आपलो डॅडी आपयता म्हणून आपयलो आनी मारूंक लागलो। त्या भुरग्याचो डॅडीचो फ्रेंड खंय तो। ओके। तो कोण गवंडी काम करता, भायलो तो गोंयचो न्ही तो, भायलो कोण। कित्याक म्हाका जस्टीस जाय त्या भुरग्याक बी, चेड्याक स्कुलाच्यान काडपाक। असले भुरगे उरले जाल्यार फाल्यां सगळीं भुरगीं तशीं जातलीं आनी सारको गुंडा टायप तो भुरगो। आनी ऑनलायन रिस्पेक्ट दिल्यार कांय ना। गोमंतक टीव्ही खातीर हळडोणच्यान स्नेहा असोटीकार।